आदी खंय 3 म्हयन्यांनी आधारभूत किंमत मेळटाली, उपरांत सरकारान दर म्हयन्याक ही रक्कम दिता म्हूण सांगिल्लें, पूण आयज 8 म्हयने जाले रक्कम दिवंक ना। आधारभूत किंमती वांगडा दुधाच्या दरांतय वाड करची अशी मागणी दूधकार करतात। हरशीं आमकां गव्हर्मेंटान सांगलेलें किंवा आमच्या हेणीन सांगलेलें की एका म्हयन्यान पेमेंट घालता म्हणून। आतां 9 म्हयने घालिना, आदी 3 म्हयन्यांनी येतले। 3 म्हयन्यांनी अशे 4 फेसिंग पयशे येताले आमकां प्रत्येकाक। ते म्हयन्यान करता म्हणून सांगलें। आमी बी खूश जाले की बाबा म्हयन्यान मेळटले आमकां पयशे म्हणून। ते म्हयन्यान घालता 9, 10 म्हयने जाले आतां पयशे घालिनात। आमी हे आतां जे मागण्या केल्लेले आहा, हे 8 म्हयन्याचे पयशे जर आमकां जर आतां गव्हर्मेंटान जर घालूंक ना, तर आमचें अशें हें आहा सगळ्यांचें की आमी आंदोलनाक थंयसर वचून बसपाचें गव्हर्मेंटाच्या दारान अशें ठरलेलें आहा। आमी सगळ्यांक परत आतां हांगासर जमलेले आहा तांकां विचारता की सगळे जाण बाबा दुधाचे जर आधारभूत घालूंक ना जाल्यार आंदोलनाक बसपाक तयार आहात मरे? कमीत कमी पेंड 38 जाता आनी दूध जाता 33 हो मदलो जो फरक आहा हो फरक जुळना। हेका लागून आमी अशें म्हणटा की गव्हर्मेंटान हो दूध आमकां दर वाडोवन दिवचो आनी त्याच्या फार्मरांक कितें तरी जे बेनिफीट मेळूंक जाय ही आमची अपेक्षा। मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना 12 जेन्ना CM आसलेलो तेन्ना आमकां तेणी ती 40% करून दिली आनी आतां 13 वर्सां जाली ती 40% आहा। आमी अजुनूय मागणी करता की ती वाडोवपाची आमची म्हणून। आधारभूत जी 40% आहा ती वाडोवन घालपाची आमकां आतां, कारण तेतून ते बसना। तेणीन सगळो कश्ट करून तो तेन्ना सगळे बसोवन तेणी ती 40% केल्ली। आतां सगळें वाडलेलें आहा भायर, तेका लागून ती वाडोवपाची अशी आमची मागणी आहा। आनी आतां गव्हर्मेंटान स्किमी खातीर लोकांक म्हणजे मोठ्या पयशेवारांनी हे धंदो केलो आनी तेंचे स्किमींक पाड घातली मेन म्हटल्यार। आनी तेका लागून आतां गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, आतां आमी गायी दिना, हे दिना, ते दिना म्हटल्यार जे जुने खरे आहात ते गायी जरी गव्हर्मेंटान जरी ना दिले जाल्यार ते आपूण स्वता हाडून ह्यो धंदो करतात। आनी गव्हर्मेंट आतां हे वर्सा स्किम्स 1-2 वर्सां स्किम्स बंद आहा आनी ते म्हणटा कोण घेतलो जाल्यार 10 गायी मेळटल्यो। जो खरो जो आहा पयलीं ते हेतून ह्या धंद्यान आहा। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।